एकात्मतेचो संदेश दिवंक सरदार पटेलाचो नर्मदेचेर जागतीक विक्रमी पुतळो उबारपा खातीर नरेंद्र मोदी बरोबर गोंयचे बीजेपीनूय पेंगट बांदला। पुतळ्या खातीर 190 पंचायतींतल्यान शेतकारां कडच्यान एकठांय केल्ल्या लोखणाचें सामान केपें आनी म्हापशें बोडगिणींत एकठांय केलां। मंगळारा म्हापशें उत्तर गोंयचे सगळे पंचायतीचे प्रतिनिधी आनी आमदार मंत्री पुतळ्या खातीर लोखण आनी माती घेवन एकठांय आयले। सरदाराचो 182 मीटर उंच पुतळो नर्मदेचेर 5 वर्सां भितर उबो करतले। खरें म्हणजे ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान लोखंड जशें आमी थंय पावयतले, माती जशी थंय आमची त्या पुतळ्या खातीर पावयतले, तशें ह्या देशांतली जी 125 कोटी जनता आसा त्या जनतेच्यो राष्ट्रीय एकात्मतेच्यो भावना आमी थंय पावोवपाचे आसात। हे ह्या कार्यक्रमाचे महत्व आसा। तर हांगसर प्रत्येकाच्या मनाक, प्रत्येक देशवासियाच्या मनाक देशा संदर्भात, एकतेच्या संदर्भात खंय तरी तेची जाणीव तेच्या मनात सदांच उरूंक जाय आनी म्हणून हेची आवश्यकता आसा। आनी म्हणून संपूर्ण देशातून ज्या शेतकऱ्यांनी कष्ट केल्ले, ज्याच्या पासून खंय तरी आमकां सगळ्यांक जेवंक घातलां, अशी जी काही हत्यारां, जुनी हत्यारां जी पडून उरल्यात, हे सगळं तेजे लोहा एकठांय करून ह्या पुतळ्यातून जवळ जवळ कितलेशे खंय तरी 350 फूट उंचचो पुतळो बागबाजीच्या थंयला की सदांच तो आमकां याद उरतलो। पण दुर्दैवान अनेक हांगा पॉलिटिकल लिडरशीप आसा जांकां श्यामा प्रसाद मुखर्जी खबर ना आनी जांकां सरदार पटेलूय खबर ना। तांच्या बोडक्यान फक्त चरबी भरलेली आहा, थोडी आंगातली चरबी वयर गेली आसतली। ते श्यामा प्रसाद मुखर्जी म्हणजे RSSचो फावंडर बी असले शोध लावपाक लागले। तो काँग्रेसीच्या पहिल्या मंत्रिमंडळांतलो मंत्री हे तांकां खबर ना। तांच्या स्पोक्स पर्सनाक सरदार पटेल हो काँग्रेसचो गृहमंत्री हे खबर ना। तांकां दिसला तो BJPचो कंट्री लिडर म्हणून। तांकां दिसला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो BJPचो लिडर। बरोबर आसा, ताणें जनसंघाची स्थापना केली कारण तांकां लक्षात अशें आयलें की काँग्रेस सत्तेर इंडिपेंडंट जातकच गांधीजीन जे सांगलां की काँग्रेस गुट लावन नाच करप, त्या गांधीजीन सांगलेलें हो गांधी भोवतेक करपाचो आहा तें काँग्रेसीक नाच करप। न्यू डॉन आशादीप स्कुलाच्या खासा भुरग्यां खातीर आशियान डे ही खाशेली कार्यावळ वास्को जाली। तुम भी चलो हम भी चले हो संदेश दिवपी ह्या कार्यावळींत स्कुलाच्या भुरग्यांनी कितल्योश्योच सांस्कृतीक कार्यावळी केल्यो। राज्यपाल भारतवीर वांचू खासा सोयरे आशिल्ले। पळयात कार्यावळीची एक झलक। इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।